गोयात केरोसीन कोटा होल्डरांचो आंकडो सामको देऊन 13,000 पावला. गोयात मोठ्या प्रमाणात एलपीजी कनेक्शनां वाढल्यात म्हणून केंद्रीय अन्न पुरवण खात्याचे अधिकारी म्हणतात. केंद्रीय खाद्य आनी अन्न पुरवण मंत्री रामविलास पासवान गोयात आसा. गोयचो केरोसीन कोटा तितलोच उरतलो, मात केरोसीन होल्डरांचो कोटा खंय वाडयतले. गोंयांतलो केरोसीन कोटा होल्डरांचो आंकडो मोठ्या प्रमाणात देंवला. फाटले वर्स 1,25,000 केरोसीन कोटा होल्डर गोंयांत आशिल्ले. आतां हो आंकडो सामको देंवन 13,000 पावला. केरोसिन कोटा हमने बढ़ाया है. बेसिकली हमारे पास वी आर हैविंग 1.25 लाख विदाउट एलपीजी कार्ड होल्डर्स. दोज आर गेटिंग 14 लीटर पर फैमिली. Now we have invited applications, fresh applications, and out of 1.25 lakh peoples, we have only received 13,000 applications who are not having LPG connections. Now we have increased the quota of kerosene to these families, and in addition to that, we have also requested oil companies to provide LPG to them under the Ujala scheme of Government of India. गोयचे सिव्हिल सप्लायांचो एमपीटीतल्या गुदांवाचो लिजाचो प्रात सोंपता. ते लीज परत रिन्यू करतले, ना जाल्यार गुदांव वेर्णा शिफ्ट करतले. We have 20,000 million tons capacity, which is built on a leased land of Margoa Port Trust. And the lease with the Margoa Port Trust is already over. We are trying to extend it. And approximately 25,000 tons of capacity is sufficient to feed the requirements of state of Goa. Ordinarily speaking, the existing capacity is more than sufficient. What we are doing is we are trying to locate some alternate capacity because our lease is already over with Margoa Port Trust. उधर माइक उनको एक तो दीजिए ना. Margoa, not warehouse. The warehouse is fed from a railhead called Vasco, right? Now, Vasco is basically a very heavy railhead for passengers and also for movement of rakes right up to the port. Every day there is a movement of 10 to 11 rakes of Southwestern Railways. Then what happens is once our rakes comes in, then there is some obstruction here and there, so it creates impediments in their obstructions in their operations. Right? There is no proposal to close down Vasco operations. Vasco railhead, yes, they are trying to close. Hypothetically, then we have the alternate go down at Varna, which is approximately 23 to 24 kilometers away. If Vasco Purset is closed, we will feed Vasco Purset go down from Varna. There is absolutely nothing to worry as far as the stocking is concerned, as far as the PDS is concerned, as far as the availability of food is concerned. दलाल मोठ्या प्रमाणात दाळीचो काळो बाजार करतात. ह्यो गजाली बंद करपाक खंय केंद्राचे यत्न चल्ल्यात. दाल का रिक्वायरमेंट बढ़ता है. अभी रिक्वायरमेंट 246 लाख टन है. उसके पहले 236 लाख टन था. उसके पहले 226 लाख टन था. तो जैसा कि आपको हमने बतलाया कि 246 लाख टन जो है वो हमारा जो है डिमांड है. जो प्रोडक्शन का अभी जो हुआ है इस बार 164 लाख टन हुआ है. वो इस बार का उम्मीद है कि बढ़ करके 200 लाख टन हो जाएगा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गावकार. फूड अँड ड्रग्स खात्यान मडगावच्या होलसेल फिश मार्केटात रेड मारून आर्टिफिशियल रंग मारिल्ले बॉम्बे डक आणि लेपो मेळून सुमार 30,000 नुस्तें जप्त केलें. सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण एफडीएन ही रेड मारली. आता हे फुडें खंय अश्यो रेडी चालूच आसतल्यो. आर्टिफिशियल रंग लोकांच्या जिवाक माल आनी देखून धरिल्लें नुस्तें डिस्ट्रॉय करतले म्हणून एफडीएचे ऑफिसर सांगतात. This color is not permitted, it is banned because it is carcinogenic, it causes cancer and consumption. They are not supposed to have, so we have seized around 160 kg of Lapos and 120 kg of Bombay duck we have seized. Now here, it's worth around 30,000 total. We are going to destroy this, not to sell to public.
And we'll be conducting regular raids in the morning, early morning. We have heard, yeah, somebody told us yesterday that this is going on. A WhatsApp message I received. The public, so we came directly from our residence. फोणीचे मार्केट कॉम्प्लेक्साचे काम जावन कितलो तेपूच जालो. पालिकेन अजून मेरेन मार्केट लोकांक उक्ते करूंक ना. फोणीची नगराध्यक्ष 2 पोस्ट सांबाळटा. फोंडेकाराक न्याय मेळना. 15 ऑक्टोबरा मेरेन पालिकेन मार्केट कॉम्प्लेक्स सुरू केलो ना जाल्यार सरकारान प्रकल्प ताब्यात घेवचो म्हणून जिसुडाक बरयतले. सरकाराचेर प्रेशर घालून शिवसेना खंय ते मार्केट उक्ते करूंक लायतली. फोंडेचो मार्केट प्रकल्प जो आसा हो 14 सप्टेंबर 2009 ह्या वर्सा फाटले सरकार जे आसले त्या सरकाराच्या कार्यकाळान सुरवात जाल्ली बांदपाक. 6/9/2013 मार्केट कॉम्प्लेक्स जो आसा हो तयार जाल्लो त्या टायमार. मागीर 3 मार्च 2014 हो मार्केट प्रोजेक्ट जो आसा हो म्युनिसिपालिटीक टोटल चिसुडा पळय जी आसा हेंच्यांनी हँडओव्हर केल्लो त्या टायमार. हेचेर टोटल खर्च जो आसा हो 22,36,15,213 रुपया येयलो ह्या प्रोजेक्ट. हेचेर जर अभ्यास करूंक जर गेलो जाल्यार खंय तरी चेअरपर्सन जे हांगासर लाभलेले आसा फोंडा म्युनिसिपालिटी म्हाका दिसता की फूल टायम म्युनिसिपालिटीक दिवपाक शकता अशें दिसून येना हांगासर. कारण ती एक धेंपो कॉलेजीची एक प्रिंसिपल जावन आसा आनी धेंपो चॅरिटी ट्रस्ट पळय आल्तिनो ह्या भागान प्रिंसिपल म्हणून काम करता. प्रिंसिपल म्हणून काम करताना थंयसर पगार दिलो वयता. सरकार गव्हर्मेंट एडेड कॉलेज आसा थंयसर पगार दिलो वयता. मागीर परत हांगासर रेम्युनरेशनाच्या नांवान परत हांगासर पगार घेतलो वयता. हांगासर खंय तरी ऑफिस ऑफ प्रॉफीट जे पळय आसा हो उल्लंघन हेचे करपाचो आयज काम तिच्या हातींच्यान हांगासर जावपाक लागलेलें आसा. आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान हेचेर आवाज करून एक 8 दिसाची म्युनिसिपालिटीक किंवा 15 दिसाची एक लास्ट 15 दिसाची मुदत दिता. म्हणजे जवळ एक ऑक्टोबराची 15 तारीख पर्यंत. नाल्यार आमी खंय तरी आमच्या शिवसेनेच्या माध्यमांतल्यान चिसुडाक पत्र बरयतले की सरकारान हो टेक ओव्हर करचो. ठरलेल्या प्रमाणे तेंचे ऑलरेडी मिटिंगेन डिसिजन जाल्लें आसा. आमी प्रेशर घालतले की तो टेक ओव्हर करचो आनी गोंयच्या सगळ्या फोंड्या भागांतल्या आनी गोंयच्या जनतेक तेची सोय करून दिवपाची. फोंडेचे आरटीओचे बिल्डिंगेचे काम खंय पावला ते लोकांक कळूंक जाय. बीजेपी मोगोची कपूर सावंत फोंडेकार चिड्डला. ऑफिस आता बांद दवरलेले आसा. थंय आरटीओ ऑफिस चालू आसा. थंय सध्या लोक पार्किंग सगळे रस्त्यार घेता आनी बांदून दवरलेले आसा. थंय प्लेट लायल्या नेम प्लेट पूण थंय केन्ना इनॉग्रेशन केन्ना बांदून सोंपलें ती डेट बीट काय ना. ते कॉलम सगळे तेणी खाली दवरलेले आसा. सगळे गोंधळ येवपाक कांयच कळना. केन्ना बाबा फक्त भायर पेंट मारले वता जाल्यार 7-8 म्हयने जाले पेंट मारून दवरलेले आसा आनी भितरलें कितें काम चालू आसा तें कोणाक काय खबर ना. केन्ना एक स्टेटमेंट काडून कोणी सांगू ना. ट्रॅफिकाचे बस स्टँडार सामकें हें जाता. ट्रॅफिक कंजेशन जाता. स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया एक ब्रेक.